A16, page 8. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हज्या भयणी भावांनो, हे पवित्र गोठ फावो ते परी समारंभ ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. अनेक देवाचे काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पगड अपराध. ह्या सद्भाग्य सदांच सांकवारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutko, somia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, somia kakutko, somia kakutko. प्रार्थया. ह्याचे मीस भेटयता मारियानो आनी मिना बार्बोजा हांकां सासणीक थारोवण मागूंक. तेच परी आज वाडदीस मनयता सिस्टर मेलुसिना खुलासो, लिना ग्रेशियस ताका 50 वर्सां भरतात, आल्जिरा आफोन्सो आनी फ्रांसिस्को डिसोजा. व्हडलें बाटवान ह्या समुदायाच्या फॅमिली पासत आमी मागुया. Anita Menezes, Maria Luisa Fernandes, Rosa Fernandes, Elsie Almeida, Efis de Souza, Olinda Almeida, Flossie de Souza, Miguel de Almeida, Francis de Almeida आणि José Marie Fernandes. आयच्या दिसा जायतीं जाणां आपलो वाडदीस समोरतात, लग्नाचें वार्षिक वरस वो हेर समारंभ करतात. तांचो उगडास दवरून तांचे पासत मागुया. जायतीं जाणां पिडेन कश्टवतात, जावं कारा लागीं आसात, जावं हॉस्पिटलान, जावं आज टेस्टाक वेचीं आसात वा ऑपरेशनाक. तांचो उगडास करून तांच्या पासत मागुया. देवान आपले काकलुतीन ह्या वर्साक आमकां फावो तितलो पावस दिल्यार पुरो म्हूण मागुया. आनी ह्या वेळार तुमच्यो खासगी गरजो देवाक सांगात. सर्वेस्परा देवा, वाट चुकलोल्यांक परतून येवंक तूं स्वताचो उजवाड दाखयताय. क्रिस्ती भावार्थ उचारतलीं सगळीं
तांच्या क्रिस्ती नांवा आड वेता ते पयस करूं आनी तांकां सोंपता ते परीन जिवूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. Izaias prowadzacie pustokaweले वाचप. जोतामाक ओजियाचे पुताक आकाज म्हणलेलो एक पूत आसलो. ओ जुदाचेर राजवट चलयतालो तेन्ना राजोण आरामाचो राजा ताचेर आक्रमण करूंक जेरुसाल्याक गेलो. राजोनान आपणा बरोबर रामालियाचे पुताक पेकाक इस्रायलाच्या राजाक व्हेलो, पूण तांचें तें जिखूंक घेवंक जालें ना. दाविदाच्या घराण्यांक हो निरोप पावलो. आरामान एफ्राइमांत भितर सरून आपली फौज मांडल्या. रानांत झाडां वाऱ्यान आलतात ते भशेन राजाचें काडीज आनी पोरजेचीं काडजां आलूंक लागलीं. सर्वेस्परान इसाईसाक म्हणलें, शेर जाशूब तुज्या पुताक घेवन वयल्या तोड्याचेर पाटाचेर तोंकार बोडबोनाराच्या शेताच्या रस्त्याची आकाज मेळूंक वच आनी ताका सांग, चोत्राय दवर, तोंड राव आनी भियो नाका. तुजें काडीज गोठ दवर. ह्या 2 लांकडा कुडक्या पासत दुवरत्या इंगड्यां पासत भियो नाका. आराम आनी एफ्राईम आनी रामालियाचो पूत तुजो नाच करूंक कल्पतात म्हूण तूं आकांतूंक नाका. ते अशें म्हणटात, जुदाचेर दाड घालून ताका बेंकळावया आनी ताका आमच्या ताब्यांत करुया. तोय ताबिल्याच्या पुता राजाक कसो दवरुया. तर सर्वेस्पर देव अशें सांगता, हें अशें जावचें ना, तें घडचें ना. कित्याक आरामाची राजधानी दमास्क आनी दमास्काचो अधिपती राजोण. एफ्राइमाची राजधानी समारिया. समारियाचो अधिपती रेमालियाचो पूत. आनीक 5 वर्सांनी एफ्राइमाचो बोग जावन ती पोरजा आनीक उरची ना. पूण तुमी म्हजे स्वतमानी नाच जाशात जाल्यार तुमी उरचीच ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे ओडुका. जबाब. आपले शार सदां काल देव राखून दवरता. म्हणया, आपले शार सदां काल देव राखून दवरता. आमच्या देवाच्या शारांत ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र पर्वत आपली सुंदर तोकशी वयर काडून दाखयता. आखे प्रिंतुमीचो आनंद. जबाब. आपले शार सदां काल देव राखून दवरता. सियोन पर्वत उतोरीचो खरो दोंगर, वरत्या राजाचें शार. हांगा ताच्या निवासा कोट्टा मदें आपुणूच ताचो गोठ किलो म्हूण देवान दाखोवन दिलें. जबाब. आपलें शार सदां काल देव राखून दवरता. सगळे राजा कूट करून एकठांय जाले. एकामेकाक हात दिवन मुखार सरले. देखना फुडें ते तोताक जाले. घाबरून कांपून पडून गेले. जबाब. आपले शार सदां काल देव राखून दवरता. तोय राजांचेर आयलो दोंदोळो, बालोंतेराच्या वडवड्यान सारको. जसो उदेंतीचो वारो जोडपो नाच करता तार्शिसाच्या तारवांचो. जबाब. आपल्या शार सदां काल देव राखून दवरता. उद्गार. Alleluia, alleluia.
गिताचो ताळो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. जुंय जुंय आपणे उगडीं विस्मितां केल्लीं त्या नोकराक ताणें जिवीत बदल्लें ना देखून जेजू अशें तोंडार मारूंक लागलो. खोराजीन तुजें कोटा. बेतसायदा तुजें कोटा. तर तुमचे मोदें केल्लीं विस्मितां तीर आनी सिदोन नोगरांत केल्लीं जाल्यार केन्ना ती खांबाड्याचो साकोटो आनी गोबोर घालून प्राचीत करतलीं आसलीं. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जोडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाक तुमच्या इतली खोराय जावची ना. आनी तूं काफारनांव वयर स्वर्गार पर्यंत पावतलें म्हूण रावलां कितें? तूं सोकला येमकोणांत शेवटतलें. कित्याक तुजे सवे केल्यात ती विस्मितां सदोमांत केल्लीं जाल्यार आज पर्यंत तें उबें उरतलें आसलें. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जोडटेच्या दिसा सदोमाच्या गांवांक तुजी इतली खोराय आसची ना. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितेच्या इश्टानो, आमी सगळीं मनशां दुसऱ्या मनशां मदें आमी सोर करता. वी कंपेर, तुलना करता. आनी तुलना करता आसतना अशें म्हणटा, तो बरो आशिल्लो, तो आतां येयला तो तितलो बरो न्हू. आदीं आसलो तो तितलो बरो न्हू, आतां येयला तो बरो आसा. आनी अशें करता आसतना, तुलना करता आसतना वयर काडटा आनी सकला उडयता दुसऱ्यांक. पूण जेन्ना तुलना दुसऱ्यांची आमचे सवे आमी करता तेन्ना आमी आमकां वयर उबारता, दुसऱ्यांक खाला दवरता. म्हजे असलो कोण ना, म्हाका आनी लागतलो ह्या संवसारांत मनीसूच ना, सगळ्यान बेस्ट हांव. आनी अशें आमचें चिंतप आसतना मोगाच्या इश्टानो, आमी क्रिस्तांवाचें जरी तर चिंतप हे भाशेन जालें जाल्यार आमचो शेवट कितें जातलो तें हाचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. हाच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर घालुया. जेजू 3 जाग्यांचें कोटा अशें म्हणटा. कोराजीन, बेतसायदा आनी काफारनांव. आनी कित्याक पासत काय मोगाच्या इश्टानो, जेजू जेन्ना आपलो भौशीक वावर सुरू करता तेन्ना गालिल्याचो हो दर्या, सी ऑफ गॅलिली, हाचे भोंवतणी आसलेलीं हीं 3 शारां. आनी हीं 3 शारां जंयसर जेजू वेता, देवाचें उतर परगट करता, जिवीत बदलात म्हूण सांगता आनी थंयसर जायतीं ओचोऱ्यां विस्मितां करता. आनी हीं ओचोऱ्यां विस्मितां करून मनशांची काळजां तो बदलूंक सोदता. पूण देवाचो पूत थंयसर वचोन इतलें सोगोट करता जाल्यार हो मनीस, हो लोक आयकना, आपलें जिवीत बदलिना. आनी ह्या कारणा पासत तो तांचें कोटा म्हणटा. कारण जेजू ह्या संवसारांत आयलो जाल्यार स्वताचो प्रचार करूंक आयलो. आनी स्वताचे प्रचार करून जिविताची बदलणी अदीक गरजेची म्हूण सांगता. म्हणटच हो लोक मानून घेना. आनी ह्या पासत आदल्या खोरारांत 3 तरी शारां, ताचीं नांवां तीर, सिदोन आनी गोमोरा. जरी तर हांची खबर आमी जाणाव जाल्यार तांच्या पातकां उदेशी तांचो भस्म जालो, त्या शारांचो भस्म जालो. आनी मोगाच्या इश्टानो, जेजू तांचो उल्लेख करून तांकां सांगता की त्या शारांक तरी जेन्ना जोडटी जातली, मातशें दिल तांची जोडटी जातली, तितली खोर जावची ना. पूण ह्या 3 शारांक जंयसर जेजू भोंवलो तांकां सांगता,
तुमी गोडे एमकोणांत शेवटतली तुमचें जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार. तर मोगाच्या इश्टानो, ह्याच्या वाचपांतल्यान आमच्या जिविताक कितें संदेश घेवया. आमी सगळीं खरीं क्रिस्तांवां कशीं आनी क्रिस्ती भावार्थ तत्वां मूल्यां आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्यात. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी दिसा दिसपट्टी ह्यो सवलत्यो आमकां फावो जाल्यात. जावं पवित्र पुस्तक वाचून, जावं ह्या मिसाचे बलिदानांत वांटो घेवन उरलोलीं देवस्पणां करून मागण्यांत वेळ सारूंक. आनी जरी तर असलें आमी करता आनी आमचें जिवीत बदलिना जाल्यार आमचें कोटा म्हूण जेजू सांगता. कारण जायते फावटी आमकां ही टेंडन्सी आसता, जें कितें धर्म सांगता तें घेवन आमी दुसऱ्यांक लायता. वी कंपेर वीथ आवर सेल्व्स वीथ अदर्स, थिंकींग दॅट वी आर बेटर. आमी बरें म्हूण आमी समजता. आनी देवाची शिकवण आसा ती आमच्या जिविताक न्हय. आमी बरीं, पूण दुसरीं वायटोवीं तांकां सांगूंक आमी भोंवता. पूण आमच्या जिविताचेर आमी लक्ष घालिना. आनी असलें जरी तर आमचें जिवीत जाल्यार जेजू आमकां सांगता, येमकोणांत आमी सगळीं पडटल्यो. मोगाच्या इश्टानो, आमच्यो करण्यो बऱ्यो जावंक जाय. कारण जेजू म्हणटा, म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोण सर्गीच्या राज्यांत भितर सरचो ना, पूण स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापाची खुशी करतात तोच सर्गीच्या राज्यांत भितर सरतलो. तर मोगाच्या इश्टानो, ह्याच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना हीच कृपा आमकां मागून घेवया. भेटोवनेक आमी गायन गावया. C35 तुज देण्याक फावो जालो, पान 43. C35 पेज 43. तुज देण्याक फावो जालो, मी तुवें आमकां दिलो. Cha वावर गेलो, भेटोय जाव तुका उलो. म्हाका न्ही तुका बापा, दी आमकां म्हज्या भयणी भावानो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या धानाचेर तुजी दोयाड दिश्ट घाल आनी भावार्थ्याची पवित्रतायेन वाडूंक ती आत्मीक पसवण करून दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची खाड जावं बारात. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. वय वर्ष आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, तुज्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. आमचो सर्वंडार आनी तारोग जावंक तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो आनी आंखवारे तावन जल्मलो. आपले हात विस्तारून आनी कोश्टा मरणाचे जैत व्हरोन ताणें तुजी कुशी पाळली आनी तुका एक पवित्र पोरजा
जोडून घेतली. अशें ताणें मरणाचेर जैत व्हेलें आनी पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. देखून देवदूतां आनी सोम्या सांतां भोगता सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थाळ्यान आमी गायता. संसार बोल्या तुझ्या वैभवान होसाना स्वर्गी सर्वेश्वराचे नावीन येता तो सुभागी होसाना स्वर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सूर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हीं दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो खूब सोम्या तुझे मरण आमी समोर आनी तूं परत येसो तुझे पुनर्जीवन म्हण देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची खाल्स पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, बागयोंत जुजे तिचो पोती, बागयोंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता
तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सुरपोद्वेदार बापा सुरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सांगताली आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मागशिता तशी आमची मागता मुगोस आनी आमकां खायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस खाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओत्रेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन नुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजफोट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण हें कुतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान शिवताना गायन गावया. W24 तूं येताय 5276 W24 पेज 276. सगळीं उबी रावया. प्रार्थया. सर्वेस्वरा, पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला. ह्या पवित्र गुटांत परतून परतून वांटो घेवं तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सामिगेलीक सामिगेल महाबडव्या
लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवचाराच्या कटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतीपणी मागता. आनी तूं स्वर्गीच्या बरोबराच्या देवाचे बदले सैतानाक आनी सगळ्या कोट्यावतल्या हेमकोणाक लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून अख्ख्या संवसाराक चड पडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. ही एक आमचे बोरी राव तूं सोम्या, पान 70 आनी 100, E1 पेज 76. सोम्या गो तूं गोवा मोदमो sorgarudo bapangilo ostodantu gotai dino pide santu okapelo amchi morirau tu sobia anudam hallelujah amchi mori